नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कारण तुमकां सगळ्यांक येवकार. ही आयची कार्यावळ तुमच्या खातीर खाशेली आसतली कारण आज आमी बायलांच्या दुयेंसां विशीं उलयतले, स्पेशली गर्भपिशवेची दुयेंसां, तांची ऑपरेशनां, ताचेर कशा रितीन आमी तांच्या दुयेंसाचेर जैत जोडूं शकता हाचे विशीं पुराय म्हायती करून दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसात डॉक्टर रेवा दुबाशी, फोंडेच्यो नामनेच्यो गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणजे बायलांच्या दुयेंसांच्यो तज्ञ दोतोर. तर ही आसा डॉक्टराची वळख. डॉक्टर रेवा दुबाशी हिने आपले MBBS आणि डिप्लोमा इन गायनेकॉलॉजीचे शिक्षण गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पुराय केले. मागीर तिने 2008 नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन हांगासरल्यान पोस्ट ग्रॅज्युएशनाची डिग्री प्राप्त केली. डॉक्टर रेवा हिने पुणेच्या गॅलेक्सी हॉस्पिटलांत की होल सर्जरी फेलोशिप मेळयली. तिने नॉन डिसेंट वेगिनल हिस्टेरेक्टोमीन स्पेशलायझेशन केलां आणि सध्या ती फोंडेच्या डॉक्टर रेवा गायनेकेर हांगासर प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर म्हणून कार्यरत आसा. डॉक्टर नमस्कार. परतून एकदा सांगता की आयची जी कार्यावळ आसा ती गर्भपिशवेची दुयेंसां म्हणजे बायलांची जी गर्भपिशवी आसा ताची दुयेंसां, ताची ऑपरेशनां, ताचेर कशा रितीन आमी वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर जैत जोडूं शकता ताचे विशीं विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर आज स्टुडिओन हॅलो दोतोरच्या आमच्या हॉट सिटाचेर एक्सपर्ट सिटाचेर बसल्या डॉक्टर रेवा दुबाशी. तुमच्यानी आमकां फोन करून प्रश्न विचार येता. फोन नंबर आसा 24904444 आनी 24904445. फोन करतना घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. दोतोर म्हाका दिसता आमी चड टायम वेस्ट करना. खुबशे फावटी कितें आसा की लोकांक एक्झॅक्टली गर्भपिशवीची काम म्हणजे बाबा भुरगे जावपा पुरते तशें मर्यादीत दिसता. बट ताचे पलीकडे गर्भपिशवीचें आनीकय काम आसता किंवा ताचो कितें एक्झॅक्टली रोल, ताका कशी दुयेंसां जातात, कशा तरेची दुयेंसां जातात हाचे विशीं आमकां मातशें सुरवातीक विस्कटन जस्ट टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग तो म्हणटा म्हाका प्रश्न येतलेच. आता सुरवातीक सांगता आसतना हांव फक्त एक गोष्ट क्लियर करपाक सोदतां. गर्भपिशवी साधारण जी आसता तिजें मेन फंक्शन हें रिप्रोडक्टीव फंक्शन आसता. बरोबर. तातूंत भुरगें इम्प्लांट जाता आनी फूल प्रेग्नन्सी खातीर ताचो मेन रोल असो आसता. बरोबर. पूण ताज्या नंतरय बायलांची जी हॉर्मोनल सायकल चालू आसता ताचें एक प्रिडिस्पोजिशन म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल जी गर्भपिशवेंच्यान तयार जाता. बरोबर. ताच्या सायडीक 2 अंडाशय आसता आनी 2 ट्यूब्स आसता. बरोबर. सो कितेंय जर हॉर्मोनल प्रॉब्लेम जालो नाजाल्यार गर्भाशयान जर कितें तरी गाठी बीन अश्यो जाल्यो जाल्यार ताजो सगळो जो परिणाम आसा तो म्हयन्याच्या वेळार जो फ्लो येता, पाळी येता तातूंत दिसून येता. किंवा ताज्या वेळार बायलांक जे त्रास जाता, सामकें पोटान दुखप, अशे जे त्रास आसता त्या हातून ही गर्भपिशवेची दुयेंसां दिसून येता. बरोबर. सो म्हणजे सादें बायलांच्या भाशेन सांगप जाल्यार म्हणजे कितें तुमी समज चुलीर किंवा गॅसार कितें तरी दवरलां तें करपलां, तुमकां वास आयलो काय कळटा कितें तरी भितर करपता. म्हणजे आतां तुमी टीव्ही पळोवपाक बिजी आसा किंवा आनी तशें रीत लागता. म्हणजे तुमच्या खातीर वॉट यू आर ट्रायंग टू से की जे म्हयन्याची मासीक पाळी जाता इट इज अ इंडिकेशन हाव द थिंग्स आर इंटरनली डिझायन किंवा तुमचें कशें चल्लां कार्य तें जर व्यवस्थीत आसा जाल्यार इट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल अशें समजूंक हरकत ना. पण जर तातूंत कितें फाटीं फुडें किंवा कितें जास्त ताचें जर वेगळेपण दिसून येता दॅर इज इंडिकेशन दॅर समथींग इज लायकली टू बी रॉंग. डॉक्टर आतां जालें हांव रोखडोच म्हणजे सामको कॅची क्वेश्चन तुमकां विचारता. वॉट यू मीन बाय हिस्टेरेक्टॉमी आनी कित्या खातीर करची पडटा हाचेर आमकां मातशें विस्कटून सांगात. हिस्टेरेक्टमी म्हणजे युट्रस काडपाचें ऑपरेशन बिकॉज अनदर नेम फॉर युट्रस इज हिस्टेरस. बरोबर. आनी तें ऑपरेशन वेगवेगळ्या कारणां खातीर करचें पडटा. सगळ्यान कॉमन गोश्ट म्हणजे फायब्रॉइड्स दॅट इज युट्रसान गाठी जावप. बरोबर. त्यो गाठी जाता आनी ताजो परिणाम जेन्ना दिसपाक लागता वेगवेगळ्या प्रकारे, फॉर एक्झाम्पल खूब हेवी ब्लिडींग जावप किंवा मदें मदें थोडें ब्लिडींग जावप और ते केन्ना केन्ना गाठी वाडून जेन्ना युट्रस खूब व्हडलो जाता तेन्ना ताचो प्रेशर युरिनाच्या पिशवेचेर पडटा किंवा इंटेस्टायनाचेर पडटा किंवा इवन फाटल्यान किडनीचेर पडूं शकता. सो तशा वेळार बीन पिशवी काडची पडटा. दुसऱ्या वेळार समथींग कॉल्ड एडिनोमायोसिस म्हणजे जेन्ना पिशवेक सूज येता त्या वेळार पिशवी काडची पडूं शकता. ही जी मेनोपॉज सोंपल्या नंतर सगळो फूल हॉर्मोनल सपोर्ट वता आनी ज्या बायलांच्यो खूब डिलिव्हरीज बीन जाल्ल्यो आसता तांची पिशवी सकयल देंवता ताका आमी प्रोलॅप्स म्हणटा म्हणल्यार आंग भायर येता म्हणटा. ताजे खातीर सुद्दां ऑपरेशन करचें पडूं शकता. मेनी टायम्स ऑफकोर्स केन्ना केन्ना पिशवेचो कॅन्सर आसलो किंवा ओवरीचो कॅन्सर आसलो जाल्यार त्या वेळार सुद्दां ही ऑपरेशनां करची पडटा. आनी व्हेरी रेअरली समटायम्स ड्युरींग प्रेग्नन्सी म्हणजे डिलिव्हरीच्या वेळार केन्ना केन्ना खूब हेवी ब्लिडींग जालें किंवा त्या वेळार पिशवी फुटली किंवा केन्ना केन्ना कितें जाता भुरग्याची वार सकयल आसता आनी डिलिव्हरीच्या वेळार खूब ब्लिडींग जाता. सो तेन्ना लायफ सेवींग अशें हें आमकां पिशवी काडपाचें ऑपरेशन करचें पडटा. एज अ लास्ट रिसॉर्ट म्हणजे देर इज नो अदर वे टू म्हणजे ते आनी इट्स अ लायफ सेविंग प्रोसिजर एट दॅट मोमेंट. बरोबर. म्हणजे तुमी आमकां बरीचशी म्हायती दिली पण आनीक तुमकां प्रश्न विचारता म्हणजे हो हाचे निगडीत आसा ह्याच खातीर की
आता तंत्रज्ञान वाढलं आणि ही जी आमची कार्यावळ आसा विच इज म्हणजे हांव केन्ना खूब फावटी सांगता की हॅलो दोतोर ही गोंयांतली तरी सध्या हेल्थ रिलेटेड टॉपिका वयली सगळ्यात नंबर 1 कार्यावळ. बाकीच्या टॉपिकांतले बी हीच नंबर 1 आसा, हातून कांयच दुबाव ना. कारण ताचो एक असो आसा की इट इज नॉट जस्ट आन्सरींग द क्वेरीज ऑफ द पीपल बट वी ऑल्सो ट्राय टू म्हणजे लोकांक नव्या विशयाची माहिती दिवप, एखादी गजालीची बाबा हाचे सामकें विस्कटावन वॉट इज द एक्झॅक्ट पॅथॉलॉजी की हें सगळें विस्कटावन सांगपाचो हो एक प्रयोजन आसता. ज्या माध्यमांतल्यान हजारांनी लोक ही कार्यावळ पळयतात तांकां एक बाबा बशिल्ले कडेन बरीचशी माहिती मेळटा. बिकॉज युजली म्हणजे हांव अशें बायलांक आनी दादल्यांक अशें डिस्क्रिमिनेट करना, पण बायलां कितें जाता एकमेकाक सांगतात हेका अशें जालें आनी ते वॉटेवर गैरसमज म्हणजे आमचो प्रोफेसर खूब फुडें डोंट स्प्रेड इग्नोरन्स म्हणटालो तो. सो इग्नोरन्स चड स्प्रेड जाता, म्हणजे रादर दॅन स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफन वी एंड अप इन स्प्रेडिंग द इग्नोरन्स. अशें जावं नये म्हणून हो आमचो एक प्रयत्न आसता. एव्हरी लेडी ॲक्ट्स एज अ गायनेक मेनी टायम्स. बरोबर. तर डॉक्टर आतां म्हणटा की तुमी अशें म्हणटात की आतां हातून तरेतरेच्यो मॉडेलिटीज आसा ऑफ डुईंग हिस्टेक्टमी. मातशें हाचेर आमकां विस्कटून सांगात. ओके. सगळ्यात बेसिक मॉडेलिटी आसा म्हणजे ओपन ऑपरेशन, जेन्ना पोटाचेर असो कट मारून ऑपरेशन करतात. दॅट इज द मोस्ट बेसिक वे ऑफ डुईंग. ताच्या नंतर लॅप्रोस्कोपी म्हणजे आमी ती खूबदां पेशंट म्हणटा लेझराचें ऑपरेशन, थंय आमी लेझर बीन कांय वापरिना, ते दुर्बीण वापरून केल्लें ऑपरेशन दॅट इज कॉल्ड लॅप्रोस्कोपी. आनी तिसरो एक वे आसा तो म्हणजे सकयल्यानूच आतां भुरगें जशें भायर येता सकयल्यान तशेंच सकयल्यान ऑपरेशन करपाचें दॅट इज कॉल्ड वजायनल हिस्टेक्टमी. तर ही सगळीं ऑपरेशनां जशी पेशंटाची कंडिशन आसा आनी जशी डॉक्टराचो एक्सपिरियन्स आनी स्कील आसा ताज्या प्रमाणे वापरूं येता. पूण आमी खंयची कंडिशनांक पेशंटाक ती बऱ्याक पडटली ताज्या प्रमाणे ते ऑपरेशन चूज करता. फॉर एक्झाम्पल आतां आंग जर भायर आयलां जाल्यार द बेस्ट मेथड फॉर दॅट इज वजायनल हिस्टेक्टमी. पूण आतां इवन तें ऑपरेशन पेशंटाक कितलें बऱ्याक पडटा की दुसऱ्या दिसा पासून एक्चुअली पेशंट सारको चलपाक बीन लागू शकता. आनी नाव देर इज समथींग कॉल्ड नॉन डिसेंट वजायनल हिस्टेक्टमी, म्हणजे जें युट्रस सकयल देवंक ना तें सुद्दां आमी सकयल्यान काडूं शकता. दुसरो मेथड म्हणजे लॅप्रोस्कोपीक हिस्टेक्टमी. तातूंत आतां समजा आमकां त्या वेळार अंडाशयूय काडपाक जाय किंवा ओवरीनूय कितें सिस्टर बीन आसा तर त्या वेळार लॅप्रोस्कोपीक हिस्टेक्टमी बिकम्स बेटर, म्हणजे ते विज्युअलायज करून आमकां काडपाक मेळटा. फक्त तातूंचो एक ड्रॉबॅक म्हणजे एक फूल सिस्टीम तुका लागता, लॅप्रोस्कोपीचे फूल इन्स्ट्रुमेंट्स लागता, स्कील लागता आनी ताच्या मुळे डेफिनेटली कॉस्ट सुद्दां लागता. तर एनी वन ऑफ दीज मेथड वी ट्राय टू फर्स्ट ऑपरेट बाय दीस मेथड, कळ्ळें न्ही, पेशंटाची कंडिशन पळोवन. आनी तरी सुद्दां केन्ना केन्ना समजा एकदम चड ब्लिडींग जावपाक लागलें त्या वेळार ऑर समथींग हॅज गॉन रॉंग ड्युरिंग द ऑपरेशन, द लास्ट रिसॉर्ट बिकम्स open operation. Any hysterectomy is good, कळ्ळें न्ही, that which suits the patient's condition and doctor's skills. बरोबर. सो बेसिकली ह्याचो जेन्ना निर्णय घेतात की हिस्टेक्टॉमी खंयच्या पद्दतीन करप, म्हणजे गर्भ पिशवीची काडपाची जी प्रक्रिया आसा ती खंयच्या पद्दतीन करप, जाल्यार हेचे निर्णय घेतना पेशंट कित्या खातीर सूट आसा तें पळोवचें पडटलें. म्हणजे कशें आसा, एक मनीस समज राजस्थानात रावपाची गरमेंत रावपाची संवय आसा जाल्यार ताका हांगा एक वॉर्म एनवायरमेंट चलता, पण जाका काश्मीरान रावपाची संवय आसा ताका हांगा सुद्दां जाल्यार कितकी हांगा गरम जाता अशें म्हणटलो. सो इट इज ऑल हाव यू आर एडजस्टेड टू. सो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशंट नीड, म्हणजे पेशंटाची बॉडी जशें तुमी आतां म्हटलें तातूंत केन्ना पेशंट ओबेज आसता, केन्ना पेशंटाची पयलींची पास्ट हिस्ट्री आसता, बाबा ऑपरेटिव्ह इंटेन्शन खूब जाल्यात, जाल्यार ह्या सगळ्या बेसिसाचेर ताचें ऑपरेटिव्ह इंटरवेन्शन जें थारावचें पडटा. वी हॅव टू डू वॉट द पेशंट नीड्स रादर दॅन वॉट वी नो टू डू. बरोबर. हय. तरी पण एक तुमी आनीक एक तुमी स्टेटमेंट सांगला, म्हणजे दोतोराचें कौशल्य कितें आसा, हाव ही स्किल्ड इन टू. आतां कशें आसा की खुबशे फावटी लॅप्रोस्कोपी सगळ्यांकूच जाय अशें दिसता, दो इट इज लिटल कॉस्टली, पण केन्ना ना म्हणजे वेदर डॉक्टर इज दॅट मच एक्सपर्ट डुईंग तुम्ही ज्या गायनेका कडेन फॉलो करता तो गायनेक तुमकां तुमची कंडिशन आनी ताजे स्किल्स हाज्या प्रमाणे कितें तो डिसिजन दितलो, बॅलन्स करून दितलो. डॉक्टर केन्ना आमी म्हणटा की पिशवेचें ऑपरेशन करच्या पयलीं पिशवी साफ करतात किंवा करची पडटा, आनी इनफॅक्ट खुबशे फावटी लोकांचो असो एक गैरसमज आसा की ते ऑपरेशन करच्या पयलीं म्हणजे पिशवी साफ केल्यार ते सारकी जातली अशें म्हणटा. काय कितें म्हणजे इट इज लायक म्हणजे पिशवे कितें कोयर बी आसा मातशें धुवन काडलो काय जालो सारकें अशें तांकां दिसता. मागीर खूब जाणां दोतोर पिशवी म्हणजे इवन बिफोर वी टेल द पेशंटूच सांगता दोतोर आमी पिशवी साफ करून पळोवया न्हय म्हणटा. सो हाचेर मातशें तुमचें भाश्य कितें, वॉट इज युअर Many times we have to do something called DNC before we proceed for hysterectomy. कारण खूबदां आमी मागीर सोनोग्राफी करून पळयता तेन्ना आमकां ती भितर जो एंडोमेट्रियम आसा तो वाडिल्लो दिसता. सो तो आतां वाडला कित्याक तें आमकां आदी एसेस करचें पडटा. म्हणजे वो पेशंटाक कितें हॉर्मोनल प्रॉब्लेम जाला म्हणून वाडला काय तो एंडोमेट्रियम मीन्स वी वॉन्ट टू रूल आउट कॅन्सर व्हेरी फ्रँकली स्पिकींग की तो हॉर्मोनल प्रॉब्लेम. आनी ताज्या प्रमाणे म्हणजे बेजिकली इट इज अ डायग्नोस्टीक प्रोसिजर. आमी तें टेस्टिंग करता. इट इज नॉट
ट्रीटमेंट, इट इज नॉट थेरपी. इट इज नॉट थेरपी. त्याच्यामुळे आम्ही ते फक्त टेस्टिंग करून ते सॅम्पल घेऊन आम्ही धाडटा. इट इज फॉर DNC. इट इज नॉट. आता केन्ना केन्ना कितें जाता, खूब पेशंटाक जेन्ना हेवी ब्लिडींग जाता तांचो ताचेर परिणाम जावन DNCचो मागीर फुडल्या वेळार तांचो तो मातसो कमी जाता. बट इट इज बेजिकली टू डायग्नोज वॉट इज द एक्झॅक्ट कंडिशन. आणि कारण मागीर जी तुमी हिस्टेक्टमी करता, आतां जेन्ना पेशंटाक कॅन्सर आसता तेन्ना तुमकां ती हिस्टेक्टमी मातशी चड इलॅबरेट करची पडटा. त्याच्यामुळे इट हेल्प्स यू टू डिसायड वॉट टायप ऑफ हिस्टेक्टमी यू वॉन्ट टू डू इन दीस पेशंट. बरोबर. डॉक्टर, आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. लुसी कार्वालो हांच्यानी विचारला की डॉक्टर, वॉट आर द एडवांटेजीस ऑफ लॅप्रोस्कोपिक ऑपरेशन्स आणि वॉट आर द लायकलीहूड कॉम्प्लिकेशन वीच कॅन हॅपन बिकॉज ऑफ लॅप्रोस्कोपिक ऑपरेटिव्ह इंटरव्हेन्शन्स. लुसीबाई, तुजो प्रश्न जावं. ओके. एडवांटेजीस म्हळ्यार तें ऑपरेशन जें आसा तें इट्स अ की होल सर्जरी. तर त्याच्यामुळे व्हडलें इन्सिजन पडना. आमी एक 2-4 पोर्ट्स घालता. त्याच्यामुळे पेशंटाची रिकवरी जी आसा ती बेगीन जाता. म्हणजे दुसऱ्या दिसा पासून पेशंट कॅन सिट अँड इवन टॉयलेटाक वचप, म्हणजे इट डजंट रिक्वायर म्हणजे कोणे तरी धरून व्हरपाक जाय, करपाक जाय अशें कांय जायना. सेकंड थिंग, वी आर एबल टू विज्युअलायज प्रॉपरली. आणि खूबदां अशी म्हणजे आतां एंडोमेट्रियोसीस म्हणून कंडिशन आसता जेन्ना आंतडे बीन अशें चिकटलेलें आसता, सो तें सोडोवपाक आमकां लॅप्रोस्कोपीचो मॅग्निफायड व्यू दिसता आणि त्याच्यामुळे तें आमकां खूब बरें पडटा. आतां हाजो डिसएडवांटेज म्हळ्यार मेनी टायम्स कितें जाता, पेशंटाक जनरल एनेस्थेसिया दिवचो पडटा आणि आमकां तो तें ऑपरेशन करता आसतना गॅस भरता आमी भितर. मेनी टायम्स वॉट हॅपन्स, पेशंट इज नॉट एबल टू टॉलरेट दॅट. सो ताज्यामुळे तांकां मातशें तें एनेस्थेटीक कॉम्प्लिकेशन जावन समटायम्स वी हॅव टू रिवर्ट अँड गो बॅक. आणि दीस इज द ओनली कॉम्प्लिकेशन दॅट कॅन हॅपन अशें. आणि त्या वेळार जर समजा जर ऑपरेशन करता आसतना जर कितें कॉम्प्लिकेशन जालें, फॉर एक्झाम्पल समजा एकदम हेवी ब्लिडींग सुरू जालें वीच इज नॉट गेटिंग मॅनेज लॅप्रोस्कोपिकली, देन वी मायट हॅव टू ओपन अँड प्रोसीड. पूण द बेस्ट पार्ट ऑफ दॅट इज पेशंटाचें एम्ब्युलेशन म्हणजे चलप फिरप रिकवरी जी आसा ती बेगीनच्या बेगीन जाता. म्हणजे पेशंट आपले सगळे नित्य नियमाचे जे काम आसा ती बेगीन रिज्यूम करू शकता, म्हणजे बेगीन बरो जाता. कारण जेका येदा व्हडलो जर घावो पडलो जाल्यार ते घावोच बरो जावपाक टायम वता. दो द इंटरनल प्रोसिजर ऑलमोस्ट स्पेशली डायबिटीज नाल्यार ओबीज जे पेशंट आसा तांचे खातीर ही खूबच एडवांटेजीस पडटा. फक्त डॉक्टराक मातशें डिफिकल्ट पडटा. डॉक्टर, म्हाका आमकां आनीक एक प्रश्न आयला. शी इज मिसेस अरुणा परब. मयाच्यान तांचो प्रश्न आसा. तांचो प्रश्न विचारला ताणें की पिशवेचें ऑपरेशन केल्या उपरांत म्हणजे पिशवी काडल्या उपरांत कशा पद्दतीचो आहार घेवप की जाका लागून घावो बेगीन बरो जातलो आनी पेशंट वील बी बॅक टू नॉर्मल एट द अर्लिएस्ट. म्हणजे शी आस्किंग अबाउट अ डायट टू बी व्हेरी प्रिसायज. आय थिंक शी इज अ नर्स, शी हॅज मेन्शन्ड ऑल्सो. ओके. बेजिकली हे डायटाची थियरी प्रत्येक पेशंटाची वेगवेगळी अशी आसता. बरोबर. वॉट वी डू इज दॅट ऑपरेशन जाल्यानंतर थोडो वेळ आमी पेशंटाक डिपेंड्स ऑन वॉट कायंड ऑफ ऑपरेशन दे हॅव अंडरगॉन आणि कसलें कॉम्प्लिकेशन आशिल्लें ताच्या प्रमाणे एक 6 ते 12 वरां पर्यंत पेशंटाक आमी नील बाय माउथ दॅट इज विदाउट एनीथींग अशें दवरता. मागीर तांकां आमी हळू हळू लिक्वीड डायट स्टार्ट करता आणि युजली फ्रॉम 3rd डे ऑनवर्ड्स पेशंट इज इन अ पोजिशन टू टेक द डायट वीच शी वॉज टेकिंग बिफोर द ऑपरेशन. पूण आमी खूब जाणांक पळयलां अशें म्हणजे ते दे वील एवॉयड हळडुवें कितें जें आसता पळय, हळडुव्या कलरचे डाळी, दे वील एवॉयड. कारण तांकां दिसता की मागीर ती मातेर कशी जावन भायर येतली म्हणून. दे खूब जाणांक हांवें पळयलां की ती फक्त पेज घेता थोडे दीस बिकॉज ना आनीक कितें घेतलें मागीर तें फुलेलें. बरोबर. खूब लोक म्हणजे बटाटे खायना कारण ते चणे खायना वटाणे खायना म्हणजे ते फील दॅट तातूंत फुल येता. ताजे खातीर गॅस येतलो. म्हाका दिसता की आफ्टर 3rd डे ऑनवर्ड्स दे शूड टेक द न्यूट्रिशियस डायट दॅट दे आर टेकिंग. आतां कोणाक जर बटाटे खावन जर त्रास जाता जाल्यार त्या मनशान ते घेवं नये. फॉर एक्झाम्पल आतां समजा जर कोण नॉन व्हेज खाता तर त्या मनशाक सडनली आमी तिसऱ्या दिसा पासून जर व्हेज डायट दिलो ताका खूब गॅस येतलो. सो इट्स बेटर दॅट यू रिझ्यूम युअर डायट वीच यू आर टेकिंग बिफोर. आणि फॉर गुड वुंड हेलिंग नॉर्मल बॅलन्स डायट जो आसा तो घेवकूच जाय. दॅट इज द बेस्ट. डॉक्टर, म्हाका दिसता आनी एक प्रश्न आमकां आयला. शी इज रेश्मा चव्हाण फ्रॉम सालिगांव. तिचो प्रश्न आसा की गर्भपिशवी काढल्यानंतर वजन वाढते ते का आणि कशामुळे ह्याच्यावर नियंत्रण ठेवता येईल, म्हणजे त्याने मराठीत प्रश्न विचारला. रेश्माबाईचा प्रश्न बरो आसा. म्हणजे हांव सगळ्यां खातीर सांगता की त्यांनी प्रश्न विचारला की गर्भपिशवी काढल्या उपरांत
पेशंटाचें म्हणजे त्या रुग्णाचें वजन वाडटा ते कित्या खातीर आनी कशा रितीन आमी तें वजन अंडर कंट्रोल दवरूं शकता. पण फायनली इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें येस आसा, येस इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अँड शी इज रायट इन सम वे की जेन्ना ओवरीज बीन काडटा तेन्ना बायलांचो हॉर्मोनल सपोर्ट मातसो कमी जाता आनी वजन वाडपाचो चान्स आसता. सेकंड थिंग हें पिशवी काडपाचें ऑपरेशन आमी 40 to 50 इयर्स ह्या भितर करता जेन्ना बेजल मेटाबॉलीक रेट जो आसता तो डावन जावपाक लागलो आसता. ऑब्वियसली यू हॅव विमेन डू हॅव अ टेंडन्सी फॉर वेट गेन बट वेन स्पेशली वेन यू रिमूव ओवरीज there is a chance that it can get accelerated. But there are many other things because of which वो वेट गेन जावं शकता. एक म्हणजे थोडी जाणां रेस्ट जो घेता तो भरपूरच बरोच रेस्ट prolong घेता, घेतात. बरोच प्रोलॉंग घेता. Yeah. आमची एज इट इज आमची लायफस्टायल जी आसा ती आतां सद्या फॉल्टी जाल्ली आसाच. सो बॅलन्स डायट आसना आनी जें कितें जो रेगुलर जो एक एक्सरसायज आसपाक जाय तो आसना. सेकंड थिंग थोड्यांक पिशवी काडल्या नंतर भरपूर रिलॅक्सेशन शें दिसता म्हणजे तो दर वेळार तो म्हयनो येवपाची कटकट एक गेल्ली आसता आनी ताज्या ती मातशी मेंटली दे फील फ्री अँड दीस इज द रिजन. बट बेजीक प्रॉब्लेम इज लायफस्टायल म्हणजे जी फॉल्टी आसता सारको एक्सरसायज ना डायट फॉल्टी आसता ताज्या वजन वाडटा. हिस्टेक्टमी ॲड्स 10% टू द वेट गेन. म्हणजे तुम्ही सांगला ते इम्पॉर्टंट की खुबशे कडेन ऑपरेशन जालां म्हणून ती म्हणजे चड भोंवपा फिरपाचें खुबशे करना, patient आसात कामां घरांतली लिमिटेड करता. जर ती पयलीं कामां आसा आतां ती सगळें वांटून घालता, तूं हें कर तूं तें कर नाल्यार आनी एक कामवाली दवरता, हें सगळें करता. तिची एक्शन किंवा तेजी एक्सरसायज आसा कमी जाता म्हणून तेजें वजन वाडपाची शक्यता कमी चड आसता. हय सो बेसिकली एक पूण सगळ्यांचेच वाडना. सगळ्यांचंच वाडना. करेक्ट. प्लस थायरॉइड इज अनदर प्रॉब्लेम विच कम्स सेट्स इन समवेअर नियर पेरिमेनोपॉज म्हणजे जेन्ना मेनोपॉज येवपाक लागता तेन्ना. सो तें सारकें आदी म्हणजे वी हॅव टू सी वाय द वेट इज इन्क्रीजिंग बट डेफिनेटली लायफस्टायल मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड म्हणजे डेली एक्सरसाइज. बरोबर. आणि आता डॉक्टर तुमचोच प्रश्न हांव मातसो ड्रॅग करता की तुमी म्हटलें की आतां की जेन्ना आमी म्हणजे हे गर्भपिशवीचें ऑपरेशन करता तेन्ना खुबशे फावटी कितें आसता की एक हॉर्मोनल इम्बॅलन्स तेजे असोसिएटेड म्हणजे ओवरीज काडले किंवा आनी हाका लागू शकता. एक आमी खुबशे फावटी अशें पळयतात की हो जो पिरियड आसता म्हणजे कोइन्सिडंट तुमी गर्भपिशवी काडली म्हणा किंवा तेजी पाळ येवपाची बंद जावं हाचो बरोचसो तांचेर मानसीक ताण येता किंवा मानसीक प्रेशर येता म्हणजे सायकोलॉजिकल दे गेट डिस्टर्ब. आनी हाका लागून हरशीं म्हणून जे प्रकार जातात म्हणजे लायक तुमी म्हणटात की हॉट फ्लॅशीस जाता किंवा हें सगळें मातशें एग्रेवेट जाता किंवा सो मातशें तुमी हाचेर विस्कटावन सांगात म्हणजे कितें कितें जाता आनी कशा रितीन आमी ताचेर जैत दवरूं शकता म्हणजे हाव वी कॅन कॉन्कर ओवर दीस फॅक्टर्स वीच आर बाउंड टू हॅपन. ओके हिस्टेक्टमी काडली काय दोन्ही प्रकारचो परिणाम जावं शकता बिकॉज हें सगळें तुमच्या तकलेन आसता. बरोबर. एका वाटेन देर इज वन सेट ऑफ पीपल जांकां ते युट्रस मना पासून नाका आसता. बरोबर. कळ्ळें न्ही. आनी तांकां ते मेन्सिसा बरोबर प्रॉब्लेम प्लस आमी गोंयान म्हणजे आमी खूब रिलिजियस आसा सो पिरियड बीन आसलो काय आमकां हय रिस्ट्रिक्शन्स येता. सो नाव दोज रिस्ट्रिक्शन्स आर नॉट देर. प्रेग्नन्सीची भंय ना. सो ताजे मुळे देर आर मेनी लेडीज हू फील रिलॅक्स्ड अँड फ्री अँड दे गेन वेट. न्ही. द सेकंड सेट इज दे एसोसिएट फेमिनिटी विथ युट्रस म्हणजे स्त्रीत्व ते युट्रसा कडेन जोडता विच इज नॉट करेक्ट. न्ही. सेकंड थिंग तांच्या तकलेन मातशें एप्रिहेन्शन आसता की आतां तांकां रिलेशन दवरपाक मेळचें ना ऑर दॅट वील बी समथींग प्रॉब्लेमॅटीक. सो तो एक तांचे कडेन तांच्या मनान तसो भंय आसता. अनदर थिंग वीथ मेनोपॉज. हॅलो. हां विचार. हां दोतोर जेन्ना 3 म्हयन्यांची प्रेग्नन्सी आसता न्हू तेन्ना सोनोग्राफी केली काय भुरगे नॉर्मल आशिल्ले आनी आफ्टर 4 months न्हू सोनोग्राफी केले जाल्यार भुरग्याची तकली कळ नॉर्मल आसा म्हणजे सारकी डेव्हलप जावंक ना. कित्या खातीर कितें ते कॉज केलो आनी कशें तेजे प्रिकॉशन घेवपाचे. प्रश्न असो आयकूंक आयलो बट म्हणजे आय कूड से इट इज ट्रिकी क्वेश्चन. म्हणजे आतां ऑलरेडी ते म्हणटा की 3 म्हयन्यांत पर्यंत नॉर्मल आशिल्लो. एम आय रायट. म्हाका अशें ताणें म्हटलां 4थ्या म्हयन्यात तांकां कितें तरी एबनॉर्मलिटी दिसली. आतां ते कशें टॅकल करप हो तांचो प्रश्न इफ आय एम नॉट मिस्टेकन जर तुमी तशेंच आयकलां जाल्यार. ओके भुरगें जें आसा न्ही तें 9 म्हयन्याचेर हळू हळू वाडता. बरोबर. सो पयल्याच सोनोग्राफीन आमी ताची ब्रेन डेव्हलपमेंट कशी आसा हार्ट कशें आसा आमी सांगूं शकना. सो युजली आमी एक 13 weeks जो सोनोग्राफी आसता ती बेजीक आमी डावन सिंड्रोम पळोवपाक कळटा तेन्ना न्युरल ट्यूब डिफेक्ट कितें आसा जाल्यार पळयता. एक बेजीक एनाटमी आमकां कळटा. पूण प्रत्येक ती सिरियल एनाटमी जेन्ना ते 5 म्हयन्याचें जातलें तेन्ना आमकां जें कितें कळूंक ना 3ऱ्या म्हयन्यात तें कळटलें. हार्टाचो जो डेव्हलपमेंट आसा तो
ताच्याय नंतर कळटा ॲब्सोल्युटली आणि ब्रेनाचो जो डेव्हलपमेंट म्हणजे ब्रेनान उदक आसा आनी कितें जर सिस्ट आसा कितें आसा ती डेव्हलपमेंट जाता जाता तशें तशें कळटा बरोबर. सामकेच मेजर जे डिफेक्ट्स Correct, आसा फॉर correct. एग्जांपल किडनीच ना हय. किंवा तकलेचो अर्दो भाग डेव्हलप जावना एनकेफेली ऑर समथींग हे तुमकां खूब आदी कळटा पूण जे हळू येणारे जे डिफेक्ट आसा न्ही ते त्या म्हयन्या प्रमाणे भुरगें जशें वाडटा तशें तशें वी आर इन अ पोझिशन टू टेल म्हणजे बेसिकली इट इज समथिंग लायक दीस म्हणजे एक भुरगो समज शाळेन वचपाक लागलो तर फर्स्ट स्टँडर्डचो आसतना आमी ताका म्हणू शकना हो एसएससी फेल जातलो हा म्हणून म्हणजे फॉर एग्जाम्पल कारण कितें जाता तो जेन्ना एसएससीक पावता तेन्ना हाव ही परफॉर्म्स इन एसएससी दॅट टायम वी कॅन से बाबा हो अभ्यासूच करना मरे इट इज लायक वी हॅव टू वेट अँड कारण वॉच प्रत्येक क्लासीन जसो तो वतलो तेन्ना तेन्ना त्या क्लासीन ताचे परफॉर्मन्स कळटले वी कॅनॉट से ना 5 पास जायचो दिसना तो अशें म्हणू शकता इट इज दॅट वे सो ना खूब फावट डॉक्टर असो लोकांचो समज आसता म्हणजे हांव हे मातशें ह्या एग्जाम्पलान कित्याक सांगता बऱ्याचशा लोकांचो असो गैरसमज आसा की ना पयलीं अल्ट्रासावंड केल्ले सगळे सारके आशिल्ले पयलीं सगळे अल्ट्रासावंड केल्ले सारके आशिल्ले इट डजंट मीन की बाबा ताचे फुडले ताका प्रॉब्लेम दिवचो अशें केन्नाच खंय बरयल्लें आसना आणि तुम्ही अनेक गोष्ट सामकी महत्वाची मेजर अल्ट्रासाउंडाची वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू से अल्ट्रासाउंडाची लिमिटेशन्स आसा करेक्ट दे आर अराउंड 85% प्रेडिक्टिबिलिटी दे कॅन गिव बरोबर आणि 100% गॅरंटी इज ओनली आफ्टर द बेबी इज बॉर्न करेक्ट ओनली देन वी विल बी एबल टू टेल यू दॅट एवरीथिंग इज फायन आणि हातून आनीक रे ऑफ होप आसा केन्ना केन्ना खुबशे वेळा आमकां कितें तरी प्रॉब्लेम अल्ट्रासावंडाचे दिसता विच इज एक्चुअली एक्झिस्टिंग पण बाय द टायम जेन्ना ते भुरगे जन्माक येता तेन्ना खुबशे फावटी बाय इटसेल्फ बाय द नेचर्स हे म्हणटा ते करेक्ट जाता बाय इटसेल्फ किंवा जन्म जाऊ जालो शकता केन्ना केन्ना किंवा हार्टान एक इकोजेनिक फोकस म्हणून बरोबर. दिसता सुरवातीक हळूहळू तो कमी वता जाता किंवा आणि- ब्रेनान सुद्धा केन्ना केन्ना कोरॉइड सिस्ट दिसता correct. ते हळूहळू कमी जाता दॅट इज टू बी वॉच्ड अँड बरोबर. दॅट इज टू बी पेशंटली वॉच्ड वी बरोबर. कॅनॉट ॲट दॅट मोमेंट ऑन दॅट वी रिपोर्ट वी कॅनॉट कॅनॉट से टेल डॉक्टर आमकां आनीक प्रश्न आसा हॅलो हॅलो हां डॉक्टर म्हाका विचारपाचें आसा की सोनोग्राफी करून जातकच ताका सांगल्या की पिशवेक होल आसा म्हणून तेजे खातीर कितें ऑपरेशन करचेंच पडटलें एक डॉक्टर सांगता ऑपरेशन गरज ना म्हणून दुसरो डॉक्टर पिशवेक होल आसा म्हणजे आमी दोघांनी वांगडाच तोच प्रश्न विचारलो समथींग सर्व पिशवेक होल आसा ताणें म्हटलें सम मिसअंडरस्टँडींग पण हांव इतलें सांगू शकता की तुमकां तो डॉक्टरच बऱ्या पद्दतीन सांगू शकतलो की वॉट एवर इज द प्रॉब्लेम बिकॉज ही हॅज एक्झामिन्ड the patient, he has seen the reports, so he will be in a good position to tell you whether the operation is required or not. बरोबर The question is little vague. हां म्हणजे बरोच वेग आसा म्हणजे कितें आसा पिशवेक बुराक आसा इज समथींग म्हणजे लिटल स्ट्रेंज असो पण एनिवे सो डॉक्टर आतां आमी खंय पावले तें म्हाकाच याद ना We were talking about hysterectomy, हाँ, and we hysterectomy. were talking about psychological disturbance correct, that a absolutely, lady will have. absolutely, yeah. तर एक हांवें सांगलें की एका सेटाक अशें रिलॅक्स कशें दिसता बरोबर, पूण correct. थोड्या बायलांक टेन्शन येता वेगवेगळ्या गोष्टींनी दुसरें म्हणजे आपली बायलपणा जी आसा ते आतां नश्ट हय, जाली तशें कांय आय मे आसना. नॉट बी लायक बाय माय हजबंड किंवा आय मे नॉट बी इन अ हय पोझिशन ॲक्च्युली हिस्टेक्टमी ऑपरेशन केल्या नंतर रिलेशनशीप येवपाक कांयच प्रॉब्लेम आसपाक जायना बरें आणि डॉक्टर बरें इंटरप्ट करता प्रश्न आयला हॅलो 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 हां आयकूं येता विचार प्रश्न विचार मातशें मोठ्यान विचार घरा कडेन टीव्हीचो आवाज कमी कर डॉक्टर मुंग्यांनी मिस्टर सांगा 7:30 वाजता जातली कांय प्रॉब्लेम ना पूण घाम येता लोक स्ट्रेस करून नॉर्मल हो कितें प्रॉब्लेम आहा डॉक्टर मातसो क्वेश्चन रिपीट करता इंट्रस्ट कालो आहा डॉक्टर 7 years जाली ओके आय थिंक आय गॉट इट हां ओके ती म्हणटा की तिचो युट्रस काडला आणि तिका सामको घाम असो येता अच्छा ओके कळ्ळें न्ही? हां ओके तर तुका न्ही बाय मातसो म्हाका दिसता की मेनोपॉजाचो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला सो तसो जर तुका तो घाम येता न्ही तर तुवें डॉक्टरा कडसून मेळपाक जाय आनी ताका हो तुजो प्रॉब्लेम सांगपाक जाय दे वील हॅव टू डू सम टेस्ट इन यू थायरॉयड बीन करून पळोवपाचो पडटलो आनी हो जर तुका त्रास जाता मेनोपॉजाचो आनी ताज्या मुळे जर इफ यू आर गेटींग समथींग लायक दीस हॉट फ्लशीस तर ताजे खातीर ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा जाका आमी हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी म्हणटा प्लस तुजो डायट आनी एक्सरसायज ताज्या मुळे तुका खुबशें बरें दिसतलें सो हे तुका मातशें फॉलो करचें पडटलें डॉक्टर आता मातसो म्हणजे एकेडॅमिक ट्विस्ट म्हणजे तुमचे तुमी सांगलें की केन्ना हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी करची पडटले किंवा पडूं शकता हाचे तुमचे गायडलायन्स म्हणजे हाव यू डिसायड की हाका हॉर्मोन रिप्लेसमेंट दिल्यार बरें कारण जे म्हणजे वेस्टर्न कल्चर आसा तातूंत ते मातशें इफ आय एम नॉट मिस्टेकन दे गीव फॉर लॉंगर टायम
तर आणि दुसरें म्हणजे आमच्या इंडियन सेटअप किंवा हांव आय विल कम टू व्हेरी स्ट्रिक्ट म्हणजे गोंयच्या पद्दतींतले आतां कितें विथ युअर एक्सपिरियन्स म्हणजे पळयलां आसतलें बाबा हांकां कितपत गरज आसता आनी दिल्या ती कितको वेळ पर्यंत दिवप काय तांकां ते ग्रॅज्युअली विनिंग करून तशें कितें आसा वॉट इज युअर रिकमेंडेशन ऑन दीस सी बेसिकली आय डोंट नो वाय पण हॉर्मोन्स म्हटले काय लोक भिता बरोबर म्हणून तुमकां विचारलें हांवें तर ताजे खातीर आदी वेन अ लेडी एप्रोचीस मी विथ अ मेनोपॉजल प्रॉब्लेम आय सी द ओवरऑल तिका कितें प्रॉब्लेम आसा कळ्ळें न्ही डायट अँड एक्सरसाइज डायट वीच इज रीच इन कॅल्शियम कळ्ळें न्ही म्हणजे दुधाचे प्रॉडक्ट्स कळ्ळें न्ही नॉर्मल बॅलन्स डायट वो प्लस एक्सरसाइज दिस इज द फर्स्ट थिंग डेली एक्सरसाइज will also lifestyle modification is the first thing that I will give her. बरोबर Then sometimes कितें जाता तांकां खूब फावटी ती एट दॅट एज सारकी वेवस्थीत खायना बरोबर ताच्या मुळे तांकां मेनी टायम्स दे हॅव न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज विटामीन डी डेफिशियन्सी आयर्न तांचे कमी आसता सो तो रिप्लेसमेंटाचोय तांकां म्हणजे ते न्युट्रियंट रिप्लेस आमी करता ताचोय तांकां फायदो जाता केन्ना केन्ना सपोज वी फायंड की आतां ही खुपूच आतां कशी कंडिशन आसा तशी आतां कोणाक जर वजायनल ड्रायनेस जाता जाल्यार वी कॅन गिव लोकल हें क्रीम Application. आनी समटायम्स अशे हॉट फ्लशीस बीन जालेले टिबोलोन सारके जे ड्रग आसा ते आमी एक 3 म्हयने बीन अशी दिवं शकता मोस्ट ऑफ द टायम्स दीस थिंग्स हेल्प म्हणजे म्हाका तरी पेशंटाक खूब प्रोलॉंगड HRT बीन असो दिवपाचो पडूंक ना हां म्हणजे केन्ना कितें आसता म्हणजे तू यू गेट अक्लमटायज टू दॅट न्यूअर चेंज केन्ना सडनली तुजे एक मनाची तयारी नासता आनी तुका एक सडनली ते जाल्या उपरांत तांकां पेशंटाक मातशें एक ते कॉट अनअवेअर म्हणटा अशें जावं शकता आदींच्यो बायलो खुबदां म्हणटा की हें आतां नवें आयलां काय म्हणून मेनोपॉज कारण आमच्या वेळार आमकां खबरूय नाशिल्लो की हें अशें कितें आसता आनी आमकां ते सिमटम्सूय येनाशिल्ले सो हे आतां तुमकां कशें येता मे बी बिकॉज वी नो दॅट दीस मे हॅपन म्हणूनय ते जातालें खबर डॉक्टर म्हणजे अशें आय एम नॉट डिफेंडींग पण असो मातसो एक म्हजो असो समज असो आसा की पयलींची बायलां ती आपल्या कामान इतकी गर्क उरताली मग्न उरताली आतां कितें आसा म्हणजे बरेच आय एम नॉट सेईंग देज लेडीज प्रेझेंट दे आर नॉट वर्किंग मे बी माय वायफ इज ऑल्सो वॉचिंग द प्रोग्राम पण हांव अशें म्हणटा की पयलींच्या कडेन सकाळी उठले काम गेले शेतान गेली हांगा गेले ते बाकीच्या मानांक वाड हें आतांची बायलो काम करता हय पण म्हणजे मानांक खंयची बायल काम करना ना बट दे आर मोर ऑफ ऑपरेटर डॉक्टर म्हणजे एक्सक्यूज मी डॉक्टर कितें आसा न्हय पळय आतां ती आयली की आमचे कडेन वॉशिंग मशीन आसा आमचे कडेन मिक्सर आसा आमचे कडेन ग्रायंडर आसा जाय तसो एक्सरसाइज जायना आनी जशें मायंड एंगेज रावपा जाय तशें जायना सेकंड थिंग एज इट इज स्ट्रेस इज इनक्रीज क्वायट अ बीट बरोबर सो दॅट इज द आतांचे कितें आसा डॉक्टर तुमी म्हणटा एब्सोल्युटली आय एग्री आतांच्या बायलांक किंवा जनरल ओवरऑल पॉप्युलेशन खूब मेंटल स्ट्रेस खूब वाडला बिकॉज यू गॉट लॉट ऑफ वरी देर लॉट ऑफ स्ट्रेस म्हणजे सगळे बाकीचे सगळे एनवायरमेंट आमचे कॉम्पिटिशन आमचे बाकीचे पॅरामिटर्स फायनान्शियल रिस्ट्रिक्शन प्रत्येकाची चॉयसीस प्रत्येकाची आवडी हें सगळें फुलफील करता म्हणजे खरीच ती तारेडची कसरत जाता आनी हे खातीर बरोच स्ट्रेस वाडला एट ऑल द सेक्टर्स एंड इन ऑल द फ्रंट आणि इफ आय एम नॉट मिस्टेकन हांवें सुद्दां एक कारण असू शकता की खुबश्या बायलांक सुद्दां आतां डायबिटीस जाता एट ए यंगर एज विदाउट फॅमिली हिस्ट्री दीस लायफस्टायल डिसिजीस ज्यो आसा एकच मिनिट आमकां क्वेश्चन आयलो तुका हॅलो हॅलो हां विचारात दोतोर हांव संता बोरकर उलयतां फोंडासा हां विचारात म्हाका न्ही तें एंडोनोमायटीस आसा म्हणून ते डॉक्टरान म्हाका ऑपरेट केल्लें तेन्ना तो म्हणलो ट्यूब आसा पळय ट्यूबाक खोल आसा ते सगळे तो म्हाका पिरियड येता ब्लिडींग जाता पळय ते सगळे पोटान पडला आनी सगळ्यो आतकुड्यो जॉयन जाल्या ताका कितें प्रॉब्लेम आसा ते जॉयन जावन पोटान उरले जाल्यार म्हाका एज 38 आनी ताणें म्हाका कितें केल्लें पयलीं मालाडी दिवन ब्लिडींग बंद करपाक ट्राय केल्ली मालाडीन मागीर तें बंद जावना तेचे ते मालाडी घेवन जाताच आशिल्लें आतां ते म्हाका कितें प्रॉब्लेम जातलो ते आतां पडतच म्हणटा जशें जशें पिरियड जाता न्हू ते पडत रावतले आनी तो म्हाका म्हणटा हार्मोनल कसलें तरी इंजेक्शन करपाक पळयतालो तर तेंचे पयलीं करता करता म्हणल्यार मागीर नाका म्हणपाक लागलो डॉक्टर ताका म्हाका कितें प्रॉब्लेम जातले ते चालू उरले जाल्यार पोटान पडत रावले जाल्यार ते म्हाका ऑपरेशन केल्लें ते लेजरार करता पळय तितून ताका भितर कळ्ळें तें भरपूर आसा म्हणून पयलीं म्हाका कांय खबर नाशिल्लें सामकें मेस जाला म्हणटा भितर पोटान तुका जो एंडोमेट्रियोसीस म्हणून जो प्रॉब्लेम आसा न्ही ते डॉक्टर म्हणटा तो बरोबर आसा की ते कितें जाता म्हयन्याचें जें ब्लिडींग आसा न्ही तें अशें पोटान जावपाक लागता म्हणजे ओवरीन बीन अशें जावपाक लागता आनी ताज्या मुळे केन्ना केन्ना ह्यो इंटेस्टायन्स बीन जी आसता ती अशी चिकट्टा एकामेकाक ताज्या मुळे प्रॉब्लेम जो जाता तो म्हणजे म्हयन्याच्या वेळार खूब पेन जावप किंवा खूब हेवी ब्लिडींग जावप हो प्रॉब्लेम ताजे जावंक शकता तर डॉक्टर सांगता तशें मालाडी किंवा अशा गुळयांनी ऑर तो जें इंजेक्शन म्हणटालो तें इंजेक्शन दिवन खूब फावटी हें भितर जें ब्लिडींग जाल्लें आसा न्ही तें कमी जावंक शकता तर आमी पयलींच्या प्रश्नाचेर उलयतले हां म्हणजे आतांच्या बायलांक खुबसो स्ट्रेस आसा बट स्ट्रेस इज ओवर आनी तांकां म्हणजे इवन म्हणजे
वन्स अपॉन अ टायम जशें आमी म्हणटा की आतां जेस्टेशनल डायबिटीज, बट नॉट ओन्ली जेस्टेशनल डायबिटीज, बाकीचे जो डायबिटीज बायलांनी एट यंगर एज सुरू जाला, हाचे बद्दल आमी उलयताले आनी यू आर टॉकिंग अबाउट द लायफस्टायल किंवा ताचो स्ट्रेस ह्या विशीं मातशें. हय, तो स्ट्रेस हो एक फॅक्टर आसाच हे लायफस्टायल जे डिसिजीस आसा तातूंत. आनी कितें जाता, बायल मनीस म्हणटा ती खूब काम करता, बरोबर, फ्रॉम मॉर्निंग multitasking. 6 o'clock टिल नायट 11 o'clock दे आर वर्किंग. तेन्ना दे उशीर आर जाता. नॉट इन अ पोझिशन टू टेक केअर ऑफ देमसेल्स प्रॉपरली. Yeah. आणि दिसभर काम करत रावप म्हणजे एक्सरसाइज अशें खूब जाणांचें मत आसता, पण गैरसमज आसता. गैरसमज आसता तशें न्ही. आतां गाडी सुद्दां कितलीय धांवली तरी फायनली वी नीड सर्विसींग. करेक्ट. सो अशाच प्रकारे आमच्या बॉडीक सुद्दां सद्दां एक एक्सरसाइज म्हणून वेगळो लागता. बरोबर. इनफॅक्ट दिसभर उबें रावन और ज्या पद्दतीची आमी सध्या लायफस्टायल आसा त्या किचनान खूब वेळ उबें रावपूच जाता. हय. ताच्यामुळे हे जे प्रॉब्लेम आसा बायलांचे की बॅक एक जावप किंवा एकदम स्ट्रेस, सगळो एक फिजिकल सुद्दां स्ट्रेस जो येवप, तो ह्या लायफस्टायलमुळे आसता. म्हणजे बेजिकली फायनली इट इज बॉयलिंग डावन टू दीस थिंग्स. आय फील की 70% ऑफ द टायम्स पेशंट्स विल नॉट हॅव टू कम टू मी इफ दे have a good balanced diet in time and they eat properly and exercise regularly. बरोबर. Eating well, sleeping well and exercising well. बरोबर. These are the three main pillars of good health. तातूंत कितें आसा ना डॉक्टर की इटींग वेल म्हणजे तशी Eating nutritious diet. करेक्ट, हो एक. आनी दुसरें कितें जाता, जेन्ना भुरगीं आसली काय भुरग्यान मागीर ताणें हें सांडलां, पाव खाला म्हणजे तो उरला तो खाता किंवा आनी कितें वेस्ट बायलांचे खूपदा कितें जाता, टायमींग खूब तांचे डिपेंड्स ऑन Fluctuate हाव जाता. द फॅमिली मेंबर्स आर हॅविंग देम मिल्स. सो ताज्या प्रमाणे ती जेवता आनी जें कितें उरलां तें ती जेवपाक सोदता. समटायम्स खूब उरलें खूब खाता, कमी उरलें जाल्यार कमी खाता. Correct. दे डोंट कन्सिडर देमसेल्व्स एज अ Important, सेपरेट yeah. एंटिटी, इम्पॉर्टंट एंटिटी इन द फॅमिली. बरोबर. आनी एक दुसरो प्रश्न म्हणजे गैरसमज आसता, म्हणजे जेन्ना म्हणजे आय थिंक यू वील टोटली एग्री विथ मी. खुबश्या बायलांक अशें सांगता की आमी एक्सरसाइज कर, ती म्हणल्यार आनी खंयचो सकाळी संक उठटा तेच हांवें सांगलें न्ही, दे डू फील की द होल डे दे आर वर्किंग एंड दॅट इज द इनफ एक्सरसाइज दॅट इज So हॅपनिंग. that in itself it should be interpreted as it is a wear and tear of one particular set of Yes, organs exactly. किंवा set of musculoskeletal system. Yeah. कारण तुम्ही एका पदात तुम्ही म्हटलं की जसं एखादी बायल दिसभर किचनात काम करता किंवा उभी राहून करता की हाचो अर्थ तिका त्याच पद्धतीची दुयेंसां जावं शकता किंवा त्याच पण बाकीचे सगळे अनटच उरता न्ही. हय. जशें तुम्ही जेन्ना एक्सरसाइज करता इट इज अ फूल बॅलन्स. बाबा तुम्ही समज एखादी गजाल तुम्ही फुडें बँड जावन केले मागीर तुम्ही फाटल्यान बँड जावन करता रायट दुसरी सायडीक. इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे बायलांक बायल जिमान वचपाक भिता हय. और मसल टोनिंगचे जे एक्सरसाइजीस आसता ते करपाक भिता. पूण युजली आतां हें पिशवेचें ऑपरेशन केल्या नंतर और एज मेनोपॉज इन्क्रीजीस ती मसल एट्रॉफी म्हणून जाता. म्हणजे आमचे मसल मास जे आसता ते कमी जाता, फॅट वाडटा आनी इवन हाडां आमची वीक जावपाक लागता. बट बाय दॅट म्हणजे जेन्ना तुमी मसल टोनिंग करता, मसला खातीर स्पेशल एक्सरसाइज करता, ताज्यामुळे ते एक्चुअली बऱ्याक can पडटा. म्हणजे overcome, इट इज नॉट जस्ट वॉकिंग ऑर समथींग, बट बरोबर. यू रिक्वायर डिफरंट कायंड्स ऑफ एक्सरसाइजीस Correct, yeah. टू बी डन रेग्युलरली. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सांगा प्रश्न आला. हॅलो. हॅलो हां विचारात. दोतोर म्हागेले मेसेजीस स्प्रेड म्हयन्याची पयली जाता. वर्सां कितली तिका? वर्स 38. 38. हय. हे टायमींग जें आसा पळय म्हयन्याचें, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन ओवेरियन फंक्शन. केन्ना केन्ना ओवरीचें फंक्शन जर सारकें असलें ना जाल्यार ती चड लेट जावं शकता किंवा केन्ना केन्ना ती मातशी बेगीनूय जावं शकता. आनी एजी प्रमाणे केन्ना केन्ना हे पिरियड शॉर्ट नाल्यार लॉंग जावपाचो चान्स आसता. सो ताका जर हॉर्मोनाचो तिणें 1, 2 ते 3 म्हयने जर ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार ताज्या नंतर तिचे पिरियड्स परत रेग्युलर जावपाची शक्यता आसा इफ शी इज नॉट हॅविंग एनी अदर प्रॉब्लेम. बरोबर. सो दॅट इज टू बी असेस. डॉक्टर म्हाका आमकां आनीक प्रश्न आसा. हॅलो. 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 हां. हा दोतोर रोजोळ हांवें तो ब्रेना खातीर क्वेश्चन विचारलेलो न्ही, तेजेर कितें प्रिकॉशन आसा? She is talking about that question, pregnancy in brain development. हां. अच्छा ओके. हय, प्रिकॉशन म्हणजे युजली वी रिक्वेस्ट पेशंट्स टू प्लॅन देअर प्रेग्नन्सीज आनी ताज्या आदी तांणी वेवस्थीत डायट घेवप आनी स्पेशली फोलीक एसीडचे जे टॅबलेट्स आसा त्यो आमी बिफोर दे प्लॅन फॉर प्रेग्नन्सी आमी ते दिवपाक लागता, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. सो हें एक प्रिकॉशन तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे बेसिकली डॉक्टर इफ म्हणजे यू कॅन करेक्ट म्हणजे दॅट इज वन स्टेट इफ आय एम नॉट मिस्टेकन आंध्रा काय खंयची तरी की ते एंगेजमेंट जाली काय फोलिक एसीड घेवपाक सुरू करता आनी सो दॅट की जेन्ना की कारण लग्न जालें काय रोखडीच प्रेग्नन्सी येवं शकता. सो वन्स यू स्टार्ट गिवींग कारण लास्ट मिनीट तांकां म्हणजे ती तुमी बॉडीक घेतले आनी बाय द टायम द बेबी गेट्स इट
देर इज मे बी टायम लॅग म्हणटा तशें. सो आय थिंक इन शॉर्ट तेजे बेस्ट म्हणजे आमी सोडून एंगेजमेंट जावं नाल्यार न जावं पण एटलीस्ट तुमी फोलीक एसीड रायट फ्रॉम म्हणजे जेन्ना तुमकां पिरियड बी येवपाक सुरू तेन्ना एक एडेक्वेट डोस तुमी मेंटेन करपाचो विच इज गूड फॉर हेल्थ म्हणजे ओवरऑल. या जशें तुमी आतां सांगलें की फोलीक एसीड इज ऑल्सो व्हेरी गुड कंपोनंट वीच टेक्स केअर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फिटस ब्रेन ऑफ द फिटस. ॲक्च्युली वॉट आय हॅव नोटिस्ड इज आमचे टीन एजान फॉर एग्जाम्पल टीन एजान युअर बॉडी इज मॅक्झिमम रिसेप्टिव्ह ते तुम्ही जे कितें खाता न्ही हय. तें न्यूट्रिशन सारकें एब्जॉर्ब जाता. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग गुड कॅल्शियम फ्रॉम युअर डायट ड्युरिंग युअर टीनेज हय. तर ती सारखी एब्जॉर्ब जातली रादर दॅन यू टेकिंग इट ॲट बरोबर. मेनोपॉज. हय. आयनाचें सेम तूं त्या वेळार जो बेजीक सारको डायट सुरू करता म्हणजे फ्रॉम युअर टीनेज 11-12 ऑनवर्ड्स ते आयन स्टोर्स तुजे बरे जाता रादर दॅन यू लेटर ड्युरिंग युअर प्रेग्नन्सी सप्लिमेंटिंग इट बरोबर. विथ आयन अँड कॅल्शियम. हय. सो युअर प्रिपरेशन फॉर मेनोपॉज स्टार्ट्स फ्रॉम द टायम यू गेट मेनार्क. करेक्ट. आणि तुजें न्यूट्रिशन जें आसा बायलांचें ऑर इवन फॉर लोक कितें करता प्रेग्नन्सी आयली काय आमी आतां कितें खावं म्हणून विचारता बट दीस क्वेश्चन शूड हॅव कम वेन दे वर एक्चुअली हॅविंग मेनार्क. बरोबर. तेन्ना तांचे ते आयन कॅल्शियम स्टोर्स जर सारके असले जाल्यार प्रेग्नन्सी यू मे नॉट नीड ऑल्सो एनी सप्लिमेंटेशन. So- पूण तेंच आमचें सारकें जायना बिकॉज नाव द टीनेज डायट इज व्हेरी व्हेरी फॉल्टी बरोबर. वीच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर तांचो वेट गेन मागीर तांचे मेन्स्ट्रुअल पिरियड्सचे जे इरेग्युलॅरिटीज जाता करेक्ट. ते सगळ्यो आणि डेफिनेटली लेटर ऑन इनफर्टिलिटी अँड तत्सम प्रॉब्लेम्स. म्हणजे तुम्ही आता डायरेक्ट सांगताना आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे अनेमिया म्हणजे डिस्पायट ऑफ द आता सी आमी म्हणटा की गोवा अदरवायज अ व्हेरी हेल्दी स्टेट हे ते पण अनेमियाचें प्रमाण बरेच सुबेस आसा. नॅशनल लेवल आता गव्हर्मेंट म्हणजे एट द नॅशनल लेवल ऑल्सो एंड स्टेट लेवल म्हणजे ऑल ओवर म्हणजे हेल्थ जी डिलिव्हरी सिस्टम आसा ती सगळी गियर अप जाल्ली आसा टू टेक केअर ऑफ दीस क्रायसीस. म्हणजे म्हाका दिसता ही जी सिच्युएशन हाचें उत्तर हेंच आसा की तुमचो डायट फ्रॉम द टीनेज म्हणजे जेन्ना एखादी चलीक आपली पाळी येवपाक सुरवात तेन्ना पासूनच हेल्दी डायट आसपाचो वीच इज रिच इन कॅल्शियम रिच इन आयर्न. आणि एक्सरसायझाची संवय तेन्नाच्यानूच लागपाक जाय बिकॉज दॅट इज द करेक्ट टायम वेर गुड हॅबिट्स विल गेट इम्प्लिमेंटेड इन यू अँड वीच विल गो फॉर Longer लाईफ time. लॉंग. बरोबर. सो दॅट इज वॉट आय वॉज टेलिंग की देन यू डोंट इवन हॅव टू कम टू अ डॉक्टर. बरोबर. म्हणजे ताण लागल्या पुरो बाय मारपाक वचनासतना पयलीं पासूनच एक Yeah. कनेक्शन म्हणजे एटलीस्ट नळाचे तरी घेवन दवरपाचें. ओके डॉक्टर. सो बेसिकली आमी जेन्ना पळयता की डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला तिणे कितें विचारला मिस क्रिस्तालिना डिसोजा सांताक्रूज तिचो प्रश्न आसा की डू वी रिक्वायर ब्लड ड्युरींग हिस्टेक्टॉमी ऑपरेशन्स. ओके हो खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. हिस्टेक्टमी इज अ मेजर ऑपरेशन आणि ताज्यामुळे मोस्ट ऑफ द टायम्स वी अरेंज ब्लड फॉर दॅट. आतां जर त्या पेशंटाचें जर हेमोग्लोबीन जर बरें आसा जाल्यार शी कॅन डू समथींग कॉल्ड ऑटो ट्रान्सफ्युजन. दॅट इज 15 दीस आदी ती ब्लड बँकेन वचून ब्लड दिवंक शकता आणि तेंच ब्लड मागीर तिकाच 15 दिसांनी जेन्ना ऑपरेशन जातलें तेन्ना आमी दिवंक शकता. मागीर तें सेफूय पडटा आणि ब्लड दिल्लें आसता तें विदीन 24 hours तें परत तुज्या बॉडीन तयार जाता. केन्ना केन्ना कितें जाता मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन्स वीच आर डन हिस्टेक्टमीची ती पेशंटाक खूब ब्लिडींग जाता आणि एनिमिया आसता म्हणून जाता. सो तांचो तो एनिमिया करेक्ट करून म्हणजे ताजे खातीर केन्ना केन्ना ऑपरेशनाच्या आदी ब्लड घालून ऑपरेशनाच्या नंतरूय मागीर ब्लड घालचें पडटा आणि पडू शकता. आणि म्हाका दिसता की दीस शूड बी पीपल शूड बी क्वायट ओके विथ दीस. लोक ब्लड ट्रान्सफ्युजन म्हळें काय इतलें कित्याक भिता तें म्हाका कळना आणि ते आनी कोणाचें तरी ब्लड म्हणजे हाका विकतें मेळटलें काय हें मेळटलें काय म्हणून सोदपाक लागता. पीपल नीड नॉट वरी अबावट दीस. पर्सन जो निर्व्यसनी जाका स्मोकिंग ड्रिंकींग ना आणि अदरवायज हेल्दी आसा तो 18व्या वर्सा पासून 45 वर्सां पर्यंत खंयचीय बायल किंवा दादलो ब्लड दिवंक शकता आणि तें ब्लड ताज्या शरिरान रिप्लेस जातलें विदीन 24 hours ते परत तयार जातलें. सो रक्तदान हें करपाक इतली हें फाटीं फुडें सरपाक जायना. आणि हें मेजर ऑपरेशन असल्यामुळे केन्ना केन्ना डिपेंडींग ऑन द टायप ऑफ ऑपरेशन कळ्ळें न्ही म्हणजे खूब व्हडलो युट्रस आसत त्या वेळार ब्लिडींग बीन एक्सपेक्ट आसलें जाल्यार डेफिनेटली रेडी करून दवरता. सो इट इज ऑलवेज बेटर म्हणजे ह्या कार्याच्या निमतान आनी एक म्हत्वाचो मेसेज तुमी सांगला की खंयच्याय मनशान दादलो बायल त्या मनशान एक 18 years ऑनवर्ड्स आपण एक एटलीस्ट वर्सांसून किंवा 2 वर्सां रक्तदान करप इम्पॉर्टंट. इतकी म्हणजे तुमकां स्वताकूय बरें तें आणि दुसरें म्हणजे तुमच्या एका ह्या कार्याक लागून बाकीच्या मनशाचो इन एमर्जन्सी जीव वाचोवंक शकता आणि विच इज आणि तुमकांय गरज पडू शकता केन्ना. करेक्ट. सो इट इज लायक म्हणजे तुमी स्वताचे पयशे जेन्ना तुमचे आसा तेन्ना बँकेन दवरल्या गरज पडटा तुमी ते काडूं इट इज अ येता. इन्व्हेस्टमेंट. इट इज अ इन्व्हेस्टमेंट फॉर द हेल्थ. डॉक्टर म्हाका एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आयला चंदा काणेकर हिणी विचारला की when do we have to remove ovaries along with uterus in which condition.
ओके. युजली जर समजा एज 45 जर जालेली आसत जाल्यार ताच्या नंतर जेन्ना आमी ऑपरेशन करपाक वता तेन्ना ओवरीज काडटा. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां ओवरीचें सिस्ट आसा व्हडलें जाल्यार आनी तेन्ना जर पेशंटाची एज जाली जाल्यार विथ द ओवेरियन सिस्ट द युट्रस इज रिमूव्ड आनी तेन्ना आमी ओवरीज काडटा. सपोज पेशंटाक फॅमिली हिस्ट्री आसा की तिच्या फॅमिलीन जर कोणाक कॅन्सर आशिल्लो ब्रेस्टाचो किंवा ओवरीचो जाल्यार त्या पेशंटाच्यो आमी ओवरीज काडटा. बट अदरवायज इफ दे आर नॉट डॅमेज्ड म्हणजे तातूंत जर आमकां काय फॉल्ट दिसना जाल्यार आमी ती काडपाक वचना. फॉर एग्जाम्पल ड्युरींग द वजायनल हिस्टेक्टमी जर ओवरीज जर बऱ्यो आसा जाल्यार आमी त्यो काडपाक वचना. दुसरें म्हळ्यार कितें आसा, आदी ओवरीज काडटाले ह्या भंयान की तातूंत फुडें कॅन्सर जातलो म्हणून. पूण आतां आमकां हें कळून आयलां की कॅन्सराची सुरवात जी आसता ती फॅलोपियन ट्यूब म्हणजे ज्यो नलिका आसता थंय जाता. सो आतां आमी ऑपरेशनाच्या वेळार ते ट्यूब्स आनी युट्रस काडटा रादर दॅन रिमुवींग द ओवरीज. कारण ना म्हळें तरी पेशंटाक मागीर दे समथींग कॉल्ड सर्जिकल मेनोपॉज दे गेट. म्हणजे ओवरीज काडले नंतर सडन हॉर्मोनल सपोर्ट वता आनी तो मेनोपॉज. आनी मेनोपॉज म्हणजे प्रत्येक फावटी हॉट फ्लशीस येवप हें येवप तोच न्ही, पूण अदरवायज जो बॉडीन चेंज जाता. फॉर एग्जाम्पल हाडांत ठिसूळ जावप, तातूंचो कॅल्शियम बीन कमी जावप, तें सुद्दां एक प्रॉब्लेम जावंक शकता. सो रिमूव ओन्ली इफ इट इज नेसेसरी टू रिमूव. बरोबर. सो एज फार एज पॉसिबल ओवरी सहसा म्हणजे त्यांचे प्रश्न जाप दिना म्हणजे की गरज जर ना जाल्यार व्हडलीशी आमी कोण काडपाची भानगडीक पडना. कारण ते ओवरी आसप इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू द पेशंट. एज वेल जर तेजे पिरियड्स बी येतात तर सडनली ऑन वन फायन डे म्हणटा तशें की आय विल नॉट से फायन डे ऑल्सो वन अनफॉर्च्युनेट डे तुझे पिरियड बंद जाले काय ताचे जे तुमी सांगले की हॉट फ्लशीस किंवा हे जे सगळे बाकीचे असोसिएटेड डिसऑर्डर्स आसा की सायन्स अँड सिम्टम्स ऑफ मॅन ऑफ दॅट विल एग्रेवेटेड कारण ती तयारच झाली नसता. कारण हे सगळं जेन्ना नेचर टेक्स ओन कोर्स ते एक ग्रॅज्युअल मेनोपॉज जाता. बरोबर. सो डॉक्टर आमकां अनेक प्रश्न विचारला. हे रेश्मा देसाई साखळेच्यान प्रश्न आसा. ताचो प्रश्न आसा कॅन हिस्टेक्टॉमी बी अवॉयडेड अँड वॉट आर द अल्टरनेटिव्ज. रेश्मा बाय प्रश्न विचार ना. तुजो प्रश्न खरेंच खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हिस्टेक्टमी कॅन बी डेफिनेटली एवॉयडेड. सी जशी आमचें नॉलेज वाडलां सब्जेक्टाचें, जशी टॅक्नॉलॉजी वाडल्या आनी सोनोग्राफी किंवा ऑपरेशन करपाच्यो पद्दती जश्यो चेंज जाल्या तशें तशें ऑपरेशनाची इंडिकेशनां सुद्दां आतां हळू बदलत गेल्या. आतां समजा कोणाक फायब्रॉयड आसा जाल्यार तो फायब्रॉयड काडूकूच जाय अशें कांय ना. फायब्रॉयडाची जशी पोजिशन आसा, जशी सायज आसा ताज्या प्रमाणे तो डॉक्टर डिसायड करतलो आनी दीस वील डिपेंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आतां समजा पिशवेन जर एक फायब्रॉयड आसा जाल्यार तो इफ इट कॅन बी रिमूव्ड बाय हिस्ट्रोस्कोपी दॅट इज सकयल्यान दुर्बीण घालून जर आमी तो काडूं शकलो जाल्यार हिस्टेक्टमी करपाची गरज ना. सपोज एकूच व्हडलो फायब्रॉयड आसा जाल्यार ताजे खातीर सरळ ऑपरेशन करपाक जाय अशें कांय ना. फक्त तो फायब्रॉयड काडूं येता. किंवा आतां पेशंट सामकी मेनोपॉजाक लागीं पावल्या आनी तिका एखाद्या फायब्रॉयडा मुळे जर त्रास जाता तर थोडे मेडिसीन मेळटा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल शी कॅन बी गिवन इंजेक्शन्स ऑर देर आर टॅबलेट्स वीच कॅन बी टेकन जी त्या फायब्रॉयडाची सायज कमी करतली आनी ताच्या मुळे तिचे सिम्टम्स सुद्दां चेंज जातले. देर इज वन मोर. आतां फॉर एग्जाम्पल जेन्ना हॉर्मोनल प्रॉब्लेम जाता तर त्या प्रॉब्लेमा खातीर सुद्दां आतां जशी कॉपर्टी आसता तशी हॉर्मोन बसयल्ली एक डिवायस आसता जो आमी भितर बसोवंक शकता आनी ताज्या मुळे एब्सोल्युटली पेशंटाच्या म्हयन्याचे प्रॉब्लेम कमी जावन हळूहळू तिचे पिरियड बंद जावन शी कॅन बी फ्री ऑफ हर प्रॉब्लेम्स विदावट अंडरगोईंग हिस्टेक्टमी. पूण पेशंटाची ती तयारी जाय हें एक्सेप्ट करपाची. तांकां जर तसो तो डिवायस बसोवपाचो म्हळ्यार खूब जाणांची तयारी आसना आनी दॅट इज द मेजर रिजन स्पेशली इन द पेरिफेरल एरिया. पेशंट म्हणटा आसूं नाकात तें आमकां पिशवी काडपाचें ऑपरेशन जाय. बरोबर. म्हणजे दे ऑप्ट रादर दॅन गोईंग फॉर एनी अल्टरनेटिव्ज. आणि खूबशे तांकां अशें तांकां मनान भंय आसता की ना आतां सकयल्यान बसयलो काय तुमी काळजान पावतलो ना हातून पावतलो. म्हणजे दे फील दॅट म्हणजे इट कॅन म्हणजे रीच एनीवेअर इन देअर बॉडी. अँड मेनी टायम्स द डिसिजन ऑफ हिस्टेक्टमी म्हणजे समटायम्स वी हॅव टू एक्चुअली थिंक जेन्ना आमी ऑपरेशन करता तेन्ना आमी एक्झॅक्टली कोणाचो ट्रिटमेंट करता. आमचो स्वताचो की तो पेशंटाचो की पेशंटाच्या खंयच्या हायपर रिलेटिवाचो काय नेबराचो. बरोबर. बिकॉज पेशंटाची कंडिशन अशी आसा की पेशंट मे नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेशन एट दॅट टायम. पूण तिच्या ते
आमी अशें पळयलां की आजूबाजूच्या आपल्या फ्रेंडांचो घरांच्या लोकांचो किंवा शेजारणीचो ओपिनियन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन आवर ओपिनियन आनी मागीर ती समटायम्स इवन वेन द फायब्रॉड इज व्हेरी स्मॉल अँड वी आर टेलिंग देम की ऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड तो फायब्रॉड तकलेन वता absolutely. आणि त्याच्यामुळे दे वॉन्ट द ऑपरेशन टू बी डन म्हणजे बाकीच्यांचो ओपिनियन हो खूब इम्पॉर्टंट पडटा पूण हांव आतां लोकांक सांगपाक सोदता की एवरी पर्सन्स प्रॉब्लम इज डिफरंट आनीक कोणाक हो ट्रिटमेंट लागलो म्हणून तुकाय तो लागत अशें कांय ना Absolutely. गो अँड टॉक टू युअर डॉक्टर अँड सी वॉट इज द बेस्ट दॅट कॅन बी डन फॉर यू करेक्ट म्हणजे हो जो मॅसेज म्हाका दिसता डॉक्टर सामको इम्पॉर्टंट कारण खुबशे फावटी तुमी आनीक मनीस ह्या तुमच्या चर्चेंतल्यान तुमी मातसो डिलीट केला आय डोंट नो वेदर इट बाय कन्विनियंटली सासूमाय हो जो प्रकार आसा तो सुद्दां इतकोच इम्पॉर्टंट आसता कारण खुबशे फावटी आमचे कडेन इवन कॉपर्टीक पेशंट येता नाही आमको सासूमा बोलते नाही डर आमी ताका सांगता सासूमाक बसना कॉपर्टी तुका बसोंक सोदता म्हणून ना बट वेन इट कम्स टू हिस्टेक्टमी सासूमा इज नॉट इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑलरेडी ही सासूमाच्या एजीर पाविल्ली आसता सो अदरवायज जो ओपिनियन आसता दॅट मेक्स अ लॉट ऑफ दॅट डिफरन्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स पण तशें तुमी सांगलां की केन्ना केन्ना डॉक्टर सांगता ऑपरेशनाची गरज ना पण ती एक ल्हानसो फायब्रॉड तिका कोण तरी अल्ट्रासाउंडार मेळटा बाय मे बी बाय डिफॉल्ट म्हण किंवा काय बाय वॉट एवर म्हणजे तूं खरेंच इन्व्हेस्टिगेशन करता आणि तो तिच्या मनान आपल्याक कितें तरी जाला आणि तिच्या मनान तो इतको म्हणजे तो कॅन्सर हो जो कोरेट करता हय तांचे ऑलवेज दे आर सेईंग समथींग लायक की हें वायटार पडूं शकता फुडें वचून हें वायटार पडूं शकता सो कांयच भंय ना अशें कितें आसा दॅट गॅरंटी हू वील गिव की कांयच भंय ना म्हणून पूण ताजे खातीर दे आर लायक ओके आनी ताणें जसो विचारलेलो प्रश्न की ओवरीज काडच्यो पडटा काय म्हणून पेशंट्स मेनी टायम एक्सपेक्ट की भितर जें कितें फिमेल जेनायटल सिस्टम आसा इंटर सगळें काडून उडय थंय आनीक कितें उरपा नाका फुडें मागीर आनीक कितें जालें जाल्यार सो दॅट इज वॉट इज इन देअर हेड की फुडें हें इफ वी टेल देम की आमी रावन पळोवया यू हॅव अ स्मॉल फायब्रॉड जस्ट वेट अँड वॉच दर वर्सा स्क्रिनींग करून पळोवया आमी बट मेनी टायम्स दे आर नॉट रेडी फॉर दॅट बरोबर इट्स ऑल मायंडसेट बट डॉक्टर आमकां एक रजनी पळ हिचो एक प्रश्न आसा आनी प्रश्न इज इंट्रस्टींग आसा ताणें कितें सांगलां की हांव गॉट अ स्मॉल फायब्रॉयड ऑफ अरावंड 6 सेंटीमीटर तिने स्मॉल म्हटलं स्मॉल म्हटलं मे बी बाय चॉयस तिने म्हटलं आणि तिने म्हटलं की आय हॅव गॉन थ्रू लॉट ऑफ लिटरेचर इन होमिओपॅथी अँड आयुर्वेदा विच क्लेम दॅट दीस कॅन बी आता डिझॉल्ड काय रिझॉल्ट म्हाका शब्द सारको कळूं ना पण हाव टू गो हेड विथ दीस कारण मागीर आपल्या तिने आनी फुडलो एक स्टेटमेंट आसा की आय एम स्कॅर्ड ऑफ ऑपरेशन अँड आय एम ऑल्सो स्कॅर्ड ऑफ द एलोपॅथीक मेडिसीन ओके ना इतलें एलोपॅथीक मेडिसिनाक भिवपाची कांयच गरज ना सी बेसिकली आय डोंट हॅव एक्सपर्टीज इन एलोपॅथीक अँड होमिओपॅथीक सो आय कॅनॉट कमेंट सॉरी आयुर्वेदिक अँड होमिओपॅथिक सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन वेदर दे हॅव मेडिसिन्स टू डिझॉल्व द फायब्रॉइड ऑर नो कळ्ळें न्ही आनी खूब फावटी आतां ते स्टोन बीन अशें काडटा पोटांच्यान बीन those kind of असो हात कमी करता सो those kind of things also happen पण आय एम नॉट म्हणजे असो फायब्रॉइड असो डिझॉल्व जावपाची अशी म्हाका एलोपॅथीन तरी हे ना एज आय टोल्ड देर आर सम मेडिसिन्स वीच कॅन श्रिंक द फायब्रॉइड टेम्पररीली कळ्ळें न्ही ऑर केन्ना केन्ना कितें आतां उदकाची गाठी जाका आमी सिस्ट म्हणटात तशें बीन जर ओवरीन जालें जाल्यार तें वचूं शकता समटायम्स विदाउट ट्रिटमेंट ऑल्सो इट गोज पूण वो फायब्रॉइड होमिओपॅथीन का आयुर्वेदिकान वतलो हें म्हाका खबर ना बट आय वील जस्ट रिक्वेस्ट द पेशंट्स की वेन एवर दे वॉन्ट टू ऑफ फॉर दीस दे कॅन डेफिनेटली गो हेड विथ दॅट पूण तांकां जेन्ना कितें प्रॉब्लेम जाता एटलिस्ट तांणी एलोपॅथीची भिवपाची गरज ना बिकॉज इन इमर्जन्सीज लायफ सेवींग जी सिच्युएशनां आसता लायफ थ्रेटनींग सिच्युएशनांनी फायनली इट इज एलोपॅथी टू वेअर दे हॅव टू कम तांणी एक एटलिस्ट एक चॅकअप करून घेवं दी की दॅट एवरीथींग इज फायन विथ देम अँड लेटर ऑन इट इज देअर डिसिजन वेदर दे वॉन्ट टू गो हेड विथ होमिओपॅथी ऑर आयुर्वेदिक आय हॅव सीन पेशंट्स हू हॅव बीन डायग्नोज्ड ॲज कॅन्सर अँड देन दे हॅव डिसायडेड वी आर गोइंग टू नाव टेक ओनली आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट फायन बाय देम बट एटलिस्ट दे नो दॅट इट इज देर अशें जावपाक जायना की एक खंयचो तरी ट्रिटमेंट चल्ला आनी समथींग एल्स इज ग्रोईंग इन युअर बॉडी एट दॅट टायम सो बेसिकली हें करतना एक म्हत्वाची गोष्ट अशी आसा की एक तांच्यांनी म्हणजे एज यू रायटली सेड की समजा आमी अशें करूया की एक फायब्रॉइड आसा जशें ताणें आतां डायमेन्शन सांगलो ह्या तुमी एक समज वखद सुरू केलें बाबा अशें न्ही की तुमी 10 वर्सां वखदूच घेता बाबा बेस्ट म्हणजे तुमी एक 2-4 महिने घेतले आनी यू कॅन अगेन रिएसेस बाबा एक अल्ट्रासाउंड करून पळयता बाबा तो खरोच डिझॉल्व जाला काय रिझॉल्व जाला काय तसोच आसा सो इफ आनी बरें तुमचे प्रॉब्लेम्स कमी जाला की ना कारण केन्ना कितें आसा वेदर बाबा तूं काय तुमी म्हणटा तशें की हाका ब्लिडींग चड जातालें किंवा पाटी फुडें जातालें हे जर तुमचे प्रॉब्लेम समजा सॉल्व जाले आनी जर तेजे खरेंच सायज जर इट इज नॉट डॅमेजिंग यू ऑर नॉट हार्मिंग यू मच लेट्स पुट इन अ व्हेरी टेक्निकल करेक्ट वर्ड जाल्यार देन यू कॅन वेट अँड वॉच रादर देन आय विल नॉट से इफ यू आर रेडी टू फॉलो अप यू कॅन डेफिनेटली
वेट अँड वॉच. बरोबर. आणि थिंग इज दॅट फायब्रॉइडाची सायज एवरी टायम इज नॉट अ डिसिजन मेकिंग फॅक्टर. Correct, केन्ना केन्ना एक 2 सेंटीमीटर फायब्रॉइड विच इज Correct. गोईंग इन टू द एंडोमेट्रियल कॅव्हिटी कॅन ट्रबल पेशंट अ लॉट. बरोबर. आणि एक 8 सेंटीमीटरचा फायब्रॉइड हां. विच इज आउटसाइड Correct. मे नॉट ट्रबल द पेशंट. बरोबर. म्हणजे अशें म्हणजे केन्ना म्हणजे गांवांतले कशें आसता म्हणजे एखादो घोव बायला झगडटा तो घोव म्हणजे डेली बायलेक कितें कितें म्हणटा पण ताका व्हडलेशें मनाक लागना किंवा एक तुमकां मारता अशें समजा. पण समज कितें आमी शहरांतले मातशें मॉडर्न आसता तिका मातशें तो कितें म्हटलें ना एसटीडी सेवन ती म्हयनोभर ताणें उलयत ना म्हणजे अशें जावं शकता अशें म्हणजे सो इट इज सब्जेक्टीव वॉट आय मीन टू से सी अ स्मॉल एपिसोड ऑल्सो कॅन बी एग्रेवेटेड म्हणजे आता तू ताका इगो म्हण किंवा वॉट इट इज वॉट आय म्हणजे पुट इन द म्हणजे मेडिकल टर्मिनॉलॉजी इट इज सब्जेक्टीव. द सायज डजंट मॅटर. सायज डॉक्टर आमकां असो प्रश्न आयलो. हॅलो हॅलो हां विचार. हा दोतोर आयको येता. हय सारकें आयको येता विचार. हा मुगे सुनयेक पयले पार्ट फायब्रॉइड आसलो हां आनी तो मागीर दोतोरान तेका पार्ट तेज पयली काड म्हणलें तेणें ऑपरेशन करूं ना. उपरांत मागीरूय करूं ना तेणें. आनी आतां 8 वर्सान तेका पार्ट येयला. आतां ते एक आसलो तो तेका 5 जाले. आतां तेका तो सुडपुसान दोतोरान सांगलां ही तेका. हय हॅलो हय आयकता सांग. आयको येता न्हू. सारकें. आतां दोतोरान तेका सांगलां तुजी बरी रिस्क आहा म्हूण. आतां ते कितें जाय ते दोतोर हांवूय मातशें भिवना पूण ते आयकना बरें काळजीदार. आनी कोण ऑपरेशन कोरया कित्याक म्हूण पयलीं म्हणटा आसलो. एज कितली तिची? वर्सां कितलीं गो सुनेक? त्याका वर्सां 40. आतां हालपरा लागतली. हां पळय आतां तिची म्हणजे त्या फायब्रॉइडांची सायज कितली आतां ती पिशवी तूं म्हणटा न्ही आतां एक आशिल्लो ताचे 5 जाले म्हणून फायब्रॉइड तर ताजी आतां सायज कितली वाडल्या ती पळोवपा जाय. दुसरें म्हणजे तिका एक्झॅक्टली कसलो त्रास जाता तें पळोवपा जाय. तिका जर खूब जर त्रास जायना और तितली जर ती वाडूंक ना जाल्यार मे बी यू कॅन वेट फॉर सम टायम अँड सी. पूण तुमी सगळ्यान बरो मनीस हें सांगपाक म्हणजे ज्या मनशान तिका तपासलां आनी तिचे रिपोर्ट जाणें पळयल्या पळय तो मनीस सांगता दॅट वील बी द बेस्ट ओपिनियन. आनी दुसरें ताणें सांगलें की एज इज ऑल्सो 40. सो हे सगळे पॅरामिटर जर आमी इन्क्लूड केले जाल्यार परहॅप्स शी मे रिक्वायर ऑपरेटिव्ह इंटरव्हेन्शन. डिपेंड. दुसरें म्हणजे जशें तुमी सांगला तेची सायज प्रत्येकाची होत्या सी शी हॅज टोल्ड द नंबर्स. तेणे एक आशिल्लो फायब्रॉइड 5 जाल्या म्हणटा बट हाव बीग दे आर दॅट ऑल्सो वी डोंट नो. आनी तुमी आनी एक गोश्ट सांगल्या की बाबा ताका कितको त्रास जाता. आतां तुमी सांगलें केन्ना ना म्हणजे एक ना स्मॉल सायजीन जर फायब्रॉइड आसा आनी तिका जर कांय त्रास जायना जाल्यार शी कॅन वेट. बट इफ दे आर इट कॅन हॅपन की 5 सेंटीमिटराचे जर भरपूर फायब्रॉइड आसा आनी तिची पिशवी ऑलमोस्ट एक 4 म्हयन्याचे प्रेग्नंट युट्रस आसता ते जर जाला आसत जाल्यार काडचो पडूं येता. बरोबर. डॉक्टर एक केन्ना केन्ना अशें आमचे कडेन एक ट्रिकी सिच्युएशन येता की म्हणजे एक्चुली हांव म्हणटनाच एक प्रश्न आशिल्लो एक्चुली आय वॉज जस्ट ट्रायंग टू रिकलेक्ट हो प्रश्न कितें आशिल्लो गो. इन केस ऑफ अनमॅरीड गर्ल म्हणजे ते आतां लग्न जावन एज अशें बरोवना सपोज शी हॅज अ बीग फायब्रॉइड जाल्यार तो काडटना पिशवी काडची पडूं शकता काय हो ताचो प्रश्न. जाल्यार हाव यू वील मॅनेज दीस कंडिशन वेन द फायब्रॉइड इज बीग. ताणें एक्झॅक्टली डायमेन्शन मेन्शन करूं ना हो आमकां रिचा फर्नांडीस हाणें प्रश्न आशिल्लो. ओके. हय केन्ना केन्ना अशें जावं शकता की अनमॅरीड गर्ल्सान केन्ना केन्ना व्हडलो फायब्रॉइड जर आसलो तर ताच्या मुळे डेफिनेटली प्रेशर सिम्पटम्स येता. दुसरें म्हणजे फुडें प्रेग्नन्सीकूय प्रॉब्लेम जावं शकता और ते ब्लिडींग हेवी बीन आसा हाजे खातीर तो फायब्रॉइड पडूं शकता. मोस्ट ऑफ द टायम्स आतां जे टॅक्निक्स आसा फायब्रॉइड काडपाच्यो आतां फॉर एक्झाम्पल इफ इट इज डन बाय लॅप्रोस्कोपी कळ्ळें न्ही तर तेन्ना सुद्दां म्हणजे द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल आनी मोस्ट ऑफ द टायम्स हिस्टेक्टमी इज नॉट रिक्वायर्ड म्हणजे युट्रस काडचें पडूं शकना. आनी इवन सपोज ते इतलो व्हडलो आसा की तुमकां ते ओपन ऑपरेशनूच करचें पडटा तर ते वेवस्थीत ब्लड बीन अरेंज करून त्या वेळार आमची टॅक्नीक आसता हिस्टेक्टमी करतना की आमी तो युट्रसाचो ब्लड सप्लाय त्या वेळार मातसो कमी करता किंवा आमी ते इंजेक्शन्स दिता आनी ब्लिडींग मातशें कमी करून हिस्टेक्टमी करता. पूण एज अ प्रिकॉशन जेन्ना ते गांठ काडपाक वता हे अनमॅरीडूच पेशंटाची न्ही इवन मॅरीड पेशंटाची सुद्दां जेन्ना फायब्रॉइड काडपाक वता त्या वेळार गरज तेन्ना कन्सेंट घेताना पेशंटाचो कन्सेंट घेताना कन्सेंट इज सर्टनली टेकन फॉर हिस्टेक्टमी की 99.9% इट मे नॉट हॅपन पूण समजा गरज पडली जाल्यार पिशवी काडपाची एक ती रिस्क आसता. बरोबर. सो डॉक्टर ओवरऑल म्हाका दिसता आयच्या कारण बरेचशे आमकां प्रश्न आयले
आणि तुम्ही ज्या पद्धतीने ते हाताळले ते खरंच कौतुकास्पद आसा आणि आय एम शुअर की डॉक्टर म्हणजे एक टेक होम मॅसेज असो आसता की तुम्ही ठरयतात ते एका डॉक्टरा कडेन तुम्ही कन्सल्ट करात जाल्यार सेकंड ओपिनियन दे कॅन डेफिनेटली टेक नो Yes. हार्म. पण आपले आपूण तकली लोडोवन कोण तरी शेजारी अशें सांगता आपली मैत्रीण अशें सांगता आपली ते भावाच्या भयणीची जावेची सून अशें सांगता अशें करून ते वाडयत वचूं नाकात आणि रादर दॅन तुमी उदक सांगलें की फायब्रॉड लेट द फायब्रॉड बी इन द युट्रस काडूं येता तो पण तकलेन जर पावलो तर काडपाकूय मेळचो ना तर तो चड त्रास जातले मागीर दिसता डॉक्टर ही जी कार्यावळ आशिल्ली ती बरीच मोलादीक माहिती लोकां पर्यंत गेली म्हणजे हांवूय बी शिकलो टू बी व्हेरी फ्रँक आणि तुम्ही मुजरत वेळ काढून ह्या कार्यावळीन सहभागी जाले ह्या खातीर आमची प्रुडंट मिडियाची जी टीम आसा तांचे वतीन तशेंच आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तांचे वतीन तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. आयची ही कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक फुडल्या विकान घडये आमकां म्हाका दिसता नातालां खातीर एक वेळ आमी ब्रेक घेत पण घेवं किंवा न घेवं येवपी नातलांची तुमकां परबी दिवन आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार.